बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या स्वाम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या भावा भयणीनो, हें वरस आमचे फिरगोचेक उत्सवीक वरस, कित्याक आमची फिरगोस तापल्यार 375 वर्सां बोत्तात. आनी आयज आमी आमचे आस्कारीन रुजाय सायबिणीची दोबाजीक परब सोंबरोंबूंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. आनी हे परबेचो विशय आख्खे रोचणेक शिवर्तमान परगटूंक रुजाय सायबीण आमकां नमुनो. मारिया एक सादी पूण ओकोन भावार्थाची ओस्तोरी. सायबीण माय आमचे पोरी मनीस कशी ह्या संवसारांत जियेली आनी आयज स्वर्गार पावल्या, देखून आमी खुशाल आसा. सायबीण मायच्या जिवितांतले शेगून साबार ते म्हणल्यार ल्हानविकाय, काल्तिकाय, दोयालाय, सोंसणीकाय, उदारपण आदी. हाचे वरवीं आपल्या पुता जेजूची शीत जावन तिका सोंपें जालें. सायबिणीची देख घेवन जेजून शिकयलोली वाट चलतना तिचे पोरी देखीवन जिवीत जिवंक खूब म्हत्वाचें. तर ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतना रुजाय सायबिणी पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी आमी तिचे पोरी काकुटसार, ल्हानवीक, दोयाल, मोगाल, सोंसणीक आनी उदार काळजाचीं भुरगीं जावन जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी ल्हानांची सेवा चाकरी करूंक आनी हे पोरी आख्खे रोचणेक शिवर्तमान परगटूंक आमकां बापाची कृपा आनी मजत रुजाय सायबिणी मुखार घालून ह्या मिसा बेटेन मागून घेवया. मोगाळ भाव मुळिनो, तुमचे इगोर्जेचो 374 वरोस ताचो दोबाजो समारंभ आसतना इगोर्जेंत हांव पयलेच फावट पावलां. ओकोल कशी बरे भाशेन ती शृंगार आयल्या आनी दृश्ट केल्ली इगोर्ज एकदम बरी दिसता. इगोर्जेंत म्हाका एक सोयेक तुमच्या बरोबर, तुमच्या पासत, तुमच्या पादविकारा बरोबर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक, देवाक दिनवासूंक आनी तुमचे पासत मागूंक. रुजाय सायबीण तुमची आस्कारीण डॉमिनिकान पाद्रिनी तिका ह्या आख्ख्या तिसवाड्यांत तिका घातली आनी सगळे तिसवाडच्या इगोर्जांनी रुजाय सायबिणीची परब मुख्य परब जाता. जरूय तांचो आस्कारी दुसरो, पूण रुजाय सायबिणीची परब मुख्य परब आनी तुमची रुजाय सायबिणीक भेटयल्ली. ऑक्टोबराचो म्हयनो आनी आज 13 तारखेक फातिमान गांवांत आंकवार मोरी दिश्टी पडलेलो तो दीस आमी मनांत हाडून आनी रुजाय सायबिणीक हो दीस भेटून आनी तिचे आस्काऱ्याची कशी मजत मागून आमी ही परब समारंभता. तर हे परबेंत बरे भाशेन वांटो घेवंक आनी ती फुडादीक जावंक आमी सगळीं तयार जावया. पातकांचें बोगसणें मागून देवा लागीं, एकामेका लागीं, समुदाया लागीं, समाजा लागीं, पवित्र सभे लागीं आमी तयार जावया ह्या दिनवासतेच्या बलिदानांत परबेच्या बरे भाशेन वांटो घेवंक. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक
आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बायगेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
एमी सगळ्या फिरगोसकारां पासत आमी भेटयता सगळ्या फिरगोसकारांचेर बायगोंत आंकवार मरेचे विनवणेन देवान आपली आशिर्वचनां घालची म्हूण आनी तुमच्या पादविगाराचेरूय जो बरो वावर गोंवडीक वावर हांगा कोत्ता ताचेरूय देवान आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतोवची म्हूण प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्यो ताच्या कुश्टांनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता आमच्या स्वाम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें हांवें देवाक उलो मारलो आनी जानवायेचो आत्मो म्हजेर देंवलो बेटकात्या आनी शिवासना परस हांवें तिची चड आपुरबाय केली तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका ग्रिस्काय कांयच न्हय कसलेंय उमोलीक मानीक जावं तिचे कडेन हांव सोर करिना कित्याक तिजे मुखार सगळे भांगार एक चिमटी बोर रेवे इतलेंच आनी तिच्या फुड्यांत रुपें म्हणल्यार माती भलायके आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो उजवाडा परस ती म्हाका ओदीक जाय जाली कित्याक तिचो उजवाड कदीच पावलो ना तिचे बराबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतल्यान उपरमीत गिरेस्तकाय देवाचें उतोरें देवाचे वडोपकार देवाच्या उतराक आमी गीत गावया गिताचो आंग Q4 पेज नंबर 166 Q4 Scared
धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार थावन शीस जेरुजाल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुजाल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतोच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेवांचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवोंत शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच हेरा ओस्तोऱ्या सांगाती ते सगले एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. Sorvispor tumce soveasu. Marco Pormone, Gesù Cristo ce shubortoma. Oi matuka sumia. इकरांक दिसती पडून जेजून म्हळें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगले रचनेक शुगोडतोमान पोरगोटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण सुट्टलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आठवो बासो उलयतली, सोरोप दोत्तली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या भावां भयणीनो, ऑक्टोबराचो म्हयनो आंकवार मरेक भेटयल्लो म्हयनो आनी ह्या म्हयन्यान तेर्साचें मागणें करून आमी तिची विनोवंती आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, समाजीक जिवितांत, पवित्र सभेच्या जिवितांत मागता. 3 परबो आमी केरीत भाशेन कोत्ता. मुख्य परब 7 तारखेर आनी तुमचें हें फेस्त 7 तारखेर, पूण मागीर 7 तारखे उपरांतलो आयतार येता त्या आयताराक समारंभात. आज 13 तारीख म्हण हांव तुमकां सांगतालो, आंकवार मरी फातिमा गांवांत दिश्टी पडलेलो तोय उगडास पवित्र सभा कोत्ता, आख्खो संवसार कोत्ता. बरेच भोर कालच्या दिसाक पिलार सायबिणीची परब आनी पिलारचो दोंगर फुडल्यान तुमच्या. पिलार सायबिणीची परब भोव आदली परब, 40व्या वर्सांतली परब.
जेन्ना आंकवार मरी जिवीच आसली बायगेवन जाकोब जाची खबर आमी ह्या दुसऱ्या वाचपांत आयकल्या म्हणजे सगल्याच्या दोरदूतांची नांवां आयकल्यान ते मागणें कोत्तलेत आनी तांचे बराबर आंकवार मरी आसली आनी मागीर शुभ वर्तमान आमी आयकलां जेजू आपल्या बारांक सगल्यांक पाठयता शुभ वर्तमान पुरगट करूंक तातूंत जाकोब एक म्हत्वाची सुवात घेता जाकोब स्पायन्यांक पावलो शुभ वर्तमान पुरगटूंक कित्याक जोडी मोडी सगले शिपडले आपोस आनी तो स्पायन्यांक गेलो आनी तूंय शुभ वर्तमान पुरगट्टा आसतना लोक बेरे कान कोत्तालो निबोर काळीज आनी निबोर मानेचो आसलो आमी ताका म्हणटा स्क्लेरो कार्डिया स्क्लेरोसिस म्हणजे हार्डनेस ऑफ हार्ट स्क्लेरो कार्डिया हार्डनेस ऑफ हार्ट म्हणजे दारूण काळजाचो लोक कोणाक आयकोन आसलो जाकोब शुभ वर्तमान पुरगट कोत्ता कोत्ता कोण आयकोना तो इतलो निराशी जालो की तूं एक नोद आसली ते नोदीचे दोडयेर बसून तो देवाक शीण करूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो कित्याक म्हाका हांगा धाडला हो लोक बेरे कान कोतात शुभ वर्तमानाची खबर आयकोनात उदीक बरें हांवें गेल्यार हांगा सरलो हांव पोड काडटा म्हज्यान सोसूंक जायना हे भाशेन व्हडल्यान तो त्या नोदीचे देगेर रावन मागणें करूंक लागलो तुवें ताका सायबीण दिश्टी पडली सायबीण माय आजून मरूंक नासली हें तिचें पयलें दिसणें ती जिवी आसली बायगोन जुवांवांच्या घरा आतां आमी थिंगा कॉन्स्टंटिनोपल म्हणटा थंयसर आसली ती आनीक हांगासर स्पायन्यान ओ फडफडटालो बायगोन जाकोब ती ताका दिश्टी पडली आनी एका खांब्याचेर दिश्टी पडली देखून पिलार सायबीण म्हणटा ताका पिलार म्हळ्यार एक खांबो खांब्याचेर दिश्टी पडली दोन बोडवे तो खांबो धरून आसले ताचेर दिश्टी पडली आनी ताका सांगलें जाकोब भियेनाका तुवें शुभ वर्तमान पोरगोटूंकूच जाय शुभ वर्तमान पोरगोटले बगोर तुवें हांगासरलो वचूंक जायना राव हांगा सगली मदत हांव तुका दितोली तुवें हें काम करूंकूच जाय तुवें पोड काडूंक जायना हांव तुजे बराबर आसतली आनी अशें म्हणून ती नाच जाली तो खांबो पिलर उरलो ते आयज बळे कशे ते दवरून बायगोन जाकोबान थंय कोपेल बांदलें आनी मागीर थंयसर जे भाशेन ताका दिश्टी पडलेली हें सारागोजा स्पायन्यान ताका दिश्टी पडलेली ते भाशेन ताणें ती चितारूंक लायली आनी थंय तिका दवरली आतां मागीर तें व्हडलें काथेद्राल केलां आनी थंय स्पायन्याक थावन ज्या लोकांक जाकोब भियेतालो शुभ वर्तमान पुरगोटूंक थंय आंकवार मरेचे मजतीन आंकवार मरेच्या दिरान आनी बोडान ताणें तें पुरगोटलें आनी थंय सरले मिशनार स्पायन्याचे सगल्याक पावले तातूंतलो एक म्हळ्यार सान फ्रांसीस शावेर जो गोंयांत पावलो शुभ वर्तमान घेवन जे शुभ वर्तमान बायगेवंत आंकवार मरेचे मोजोतीन आनी बोडान जाकोबान पुरगोट केले त्या शुभ वर्तमानाचे साक्षी उपरांत जायतीं वर्सां उपरांत तें शुभ वर्तमान घेवन सान फ्रांसीस साश्टींत आयलो हांगा बायगोन दुमिंग गुजमान ताची माज हांगा आहा बायगोन दुमिंग गुजमान डोमेनिकान पाद्री ह्यो सगल्यो 30 वाडच्यो इगर्ज्यो 30 वाडे वो 30 गांव देखून 30 वाडी म्हणटात बार्देस 12 गांव साश्टी 60 गांव ते पासत बार्देसांत फ्रांसिस्कान पाद्री आयले तांणी शुभ वर्तमानाची पुरगोटणी केली चडशे फ्रांसिस्कान पाद्री सगल्या संवसाराक पावले हांगा इलियासान तिसवाडेन डोमेनिकान पाद्र्यान तांचो मुखेली म्हळ्यार दुमिंग गुजमान तो मुखेली ताणें ती संस्था स्थापली आनी ताचे पाद्री हांगा आयले आनी देखून तिसवाड्यान आंकवार मरेचे देवसांव अदी करून तेरसाचे देवसांव एकदम कडक आहा
एरा आमच्या साश्टींतूय आहा पूण हांगा चड आहा कित्याक सगल्यो इगोर्जो जरूय वेगवेगळ्या आस्काऱ्याक भेटयल्यो हांव सुरवातेक सांगतालो ते भाशेन पूण हांगा आस्काऱ्याची परब विसरून लोक आंकवार मरेची रुजाय सायबिणीची परब व्हडल्या दोबाज्यान कोत्ता आनी मागीर आमचे साश्टीन जेजुईत सान फ्रांसीस थंय आयलो पूण हांगा डॉमिनिकान पाद्री बार्देसांत फ्रांसिस्कान पाद्री आनी ही गोर्ज डॉमिनिकान पाद्रीनी तांकां एक चित्र आहा तुमच्या हांगासर आहा तें चित्र तुवें आंकवार मरी रुजाय सायबीण डॉमिनीक गुजमाना कडेन तेर्साचें कोण दिता आनी दुसरे वाटेन कातारीन आहा तिचेय कोडे दिता तांकां दोगांयकूय ताणें धाडली हें मागणें कोर आनी आख्खें शुभ वर्तमान सगल्या संवसाराक पावोवन दी आनी रुजाय सायबीण केन्ना फामाद जाली 7 तारखेर ओतुंबराचे 1571 वर्साक जुंय युरोपाक एक व्हडलें पेरीग आसलें तुर्कियाचे हे मोयर आक्रमण करूंक आयले युरोपाक आनी आख्ख्या संवसाराक युरोपान चिंतलें आंकवार मरी कुलो मारूंक आनी ताणें तेर्साचें कोंत हातांत घेवन आंकवार मरी कुलो मारलो तिणें जोयत मेळोवन घेतलें युरोपाक सगल्या क्रिस्तांव न्हू जाल्यार युरोप क्रिस्तांव जावपाचो न्हूय युरोप सगलो पाड घालपाचो जाल्लो आनी पाप सायबान पियूस 5व्या पाप सायबान म्हणलें हें जोयत आंकवार मरी कोण ती जोयताची सायबीण हांव लेडी ऑफ विक्ट्री म्हणटाले तिका जोयत दितोली सायबीण हें लेपांतो ग्रीक हांगासर ग्रिसाक जालें आनी जोयत कशें आयलें तेर्साचें कोंत हातांत घेवन मागलें देखून जोयत आयलें आनी पाप साहेब पियूस 5व्यान म्हणलें ए परब आमी रुजाय सायबिणीची करुया आनी मागीर ही परब रुजाय सायबिणीची जाली आनी तेच नातावन हे रुजाय सायबिणीचें देवस्थान कडक जालें ताच्या उपरांत 80 वर्सां उपरांत हे डॉमिनिकान मिशनरी हांगा आयले तुमचे इगोजेक 374 वर्सां भरतात पूण 80 वर्सां उपरांत सायबिणीन रुजाय सायबिणीन जोयत दिल्या उपरांत हांगा चड तेंप न्हय तो हांगा आयले फ्रेश आसलोली ही खबर आनी डॉमिनिकनाक दिसलें ही आंकवार मरी जोयत हाडटा ही आंकवार मरे उदेशी शुभ वर्तमानाचो प्रचार जाता आनी देखूनच ताणें चिंतलें ह्या आख्ख्या तिसवाड्यांत इगोर्जांनी सगले इगोर्जांनी पात्रोण कोणूय जावं रुजाय सायबिणीची भोक्ती करूं ही इगोर्ज तुमची पात्रोण ही इगोर्ज मागीर कारां जालें रुजाय सायबिणीक भेटयली इगोर्ज हांगासर हें देवस्थान सुरू जालें तिसवाडेन उदीक करून आनी हे सगले इगोर्जांनी रुजाय सायबिणीची परब व्हडल्या प्रमाणांत जाता आस्काऱ्याची लेगून तितली न्हय हें कित्याक हे डॉमिनिकान पाद्रीनी हें देवस्थान हाडलें शुभ वर्तमानाची पोरगोटणी रुजाय सायबिणी उदेशी आनी तेर्साचें कोंत वापरून जालें पयले सुवातेर हांवें तुमकां सांगलां ते भाशेन स्पायनाक बायगोन जाकोबाक शुभ वर्तमान पोरगोटूंक तिणें नेट दिलो आनी ह्या नेटान बायगोन जाकोबान शुभ वर्तमान पोरगोटलें ते आख्ख्या संवसाराक स्पेनीश पाद्री सगल्याक ते घेवन गेले शुभ वर्तमान घेवन गेले ते पासून आमकां पयली वस म्हळ्यार आंकवार मरीच सांगता शुभ वर्तमान पोरगोटात तांबो नाकात वेळार आनी वेळा भायर पोरगोटात दुसरे सुवातेर जेन्ना आंकवार मरेक देवान विंचून काडली आपल्या पुताची माय जावंक तिणें शुभ वर्तमानूच आपल्या कुसव्यान घेतलें बायगोंत आगुस्तीन बरें सांगता तो म्हणटा आंकवार मरेन जेजूक आपल्या कुसव्यान संभोवच्या आदीं तिका काळजांत संभयलो आनी काळजांतलो जेजू कुसव्यांत रिगलो तो जेजू म्हळ्यार शुभ वर्तमान जेजू कोण जेजू देवाचें शुभ वर्तमान आमकां आनी देखूनच सायबीण माय काना गांवांत सांगता तो सांगीत तें करात तोच तें शुभ वर्तमान हें शुभ वर्तमान तिच्या कुसव्यांत संभोवलें
आनी हें शुभ वर्तमान तेणें संवसाराक दिलें आनी ह्या शुभ वर्तमाना उदेशी आख्खो संवसार एके भाशेन जेजूक ओळखूंक पावलो आख्ख्या संवसाराक हें शुभ वर्तमान पावलें तो सांगीत तें करात आनी आमकां दुसऱ्या वाचपांत आयज मेवता ह्या 12 बराबर आंकवार मरी आसली ते जोडी मोडी वेचे आदी ती आसली आनी तिणें मागलें जो पवित्र आत्मो तिचेर पयलो देंवलो आनी शुभ वर्तमान तिच्या कुसव्यांत रिगोयले तोच पवित्र आत्मो परत तिच्या वांगडाक ह्या आपोस्तां बराबर देंवलो आनी तांकां घोटायेन बोल्ले कित्याक ते भियेल्ले जाकोब भियेल्लो आनी हेरूय भियेल्ले पिरांतीन ते भितर आसले तुवें पवित्र आत्मो आंकवार मरेचे विणवणेन तांचेर देंवता आनी शुभ वर्तमानाचे पुरगोटणार कशें तांकां सगल्याक पावयता तिसरे सुवातेर जुंय जुंय आंकवार मरेचें दर्शन जालां तिचें दिसणें जालां तुय सायबीण मायन ही शुभ वर्तमानाची खबर दिल्या जावं त्या भुरग्यांक जावं लुर्दीस शारांत बेर्नादेताक जावं फातिमा शारांत हे तेगाय भुरग्यांक जी खबर दिल्या ती शुभ वर्तमानाची सगल्याक वचात आनी शुभ वर्तमान पुरगोटात कितें तें शुभ वर्तमान पिराचीत करात मागणें करात दणवण करात हेंच तें शुभ वर्तमान पयले जेजून सुरवातेकूच म्हणलें पिराचीत करात देवाचें राज लागीं पावलां अशें म्हणून शुभ वर्तमानाची पुरगोटणी जेजून सुरू केली आनी हाका लागून ह्या भुरग्यां उदेशी शुभ वर्तमान पुरगोट जालें आख्ख्या संवसारार शिंपडलेलो लोक जावं फातिमांत वेता जावं लूड शारांत वेता आनी आतां मेजगुरीक वेता जुंय जुंय सायबीण दिश्टी पडल्या थंय तो लोक आमचो भारताचो लोक सगलो वालायंकणी वेता इतले आख्खें भारत थंय वेता आनी आमचे गोंयकार व्हडा प्रमाणान थंय वेतात जुंय जुंय ती दिश्टी पडल्या थंय तावन शुभ वर्तमानाची पोरगोटणी जाल्या आनी ही शुभ वर्तमानाची पोरगोटणी आमकांच न्हय दुसऱ्याय लोकांक दुसऱ्या धर्माचो लोक तिका मानता आमचे मोयर भाव तिका एकदम मानतात इजिप्ताक ती एका मोयराक दिश्टी पडली इगोर्जेचे वयर तेंगशेर दिश्टी पडली धवी न्हेसतली आनी धव्या उजवाडान दिश्टी पडली ताका दिश्टी पडली ती मेकानीक तो आनी ताणें तिची खबर सगल्याक सांगली हें शुभ वर्तमान तिचे उदेशी दुसऱ्या धर्माच्या मनशां उदेशी लेगून सगल्याक शिंपडलें आजून पासून आमचो हिंदू लोक तिका एकदम मानता आनी तिची खबर सगल्याक सांगता हेंच तें शुभ वर्तमान पुरगोट जावप आनी चवथे सुवातेर शुभ वर्तमान तेर्साच्या मागण्या उदेशी जालें तेर्साचें मागणें ओद्दे मागणें पवित्र पुस्तकांतलें ओद्दे मागणें इगोर्जेचे परंपरेंतलें द रिटन वर्ड ऑफ गॉड एंड द ओरल ट्रेडिशन ऑफ द चर्च दोनूय म्हणून आमकां देई वेरबूम हो डॉक्युमेंट वातिकान दुसरे 20 सांगता देवाचें उतर बरयल्लें मेवता कवड्यांचेर पुस्तकांत आयल्यात पूण त्या काळार कवड्यांचेर बरयल्लें मेवलें आनी देवाचें उतर ए परंपरेन ओरल ट्रेडिशन ऑफ द चर्च तातूंतल्यानूय आनी ते पासून ही नामानमुरेचें मागणें आनी आमच्या बापाचें आनी मोहिमा बापाचें हातून पवित्र पुस्तकांतलें आहा आनी पुरम सभेचे पवित्र सभेचे परंपरेंतलें आहा नमानमरी बोडव्याची उतरां गाब्रियल बोडव्याची उतरां आंकवार मरेक आनी एलिझाबेथीची उतरां बराबर आहात आनी मागीर आमी बायगेवन ती मरे म्हणटा ते पवित्र सभेचे मागणें हे भाशेन आख्खी परंपरा आनी देवाचें शुभ वर्तमान ह्या तेर्सांत मेवता तितलेंच न्हय आदीं 15 मिस्तेर आतां पाप साहेब जोन पावल दुसऱ्यान 20 केल्यात ते 20 मिस्तेर म्हळ्यार जेजूचें जिवीत आनी आंकवार मरेचें जिवीत शुभ वर्तमानांतलें तें आनी ते पासत जितलीय पावटी आमी तेर्साचें कोण दोत्ता आमच्या हातांत तो बायबल कित्याक 150 नामानमुऱ्यो कुणायता 150 स्तोत्रां जी नेणार मोठवाशी भितर सरले मोठान तांकां वाचूंक बरोवंक येनासलें कितें करतले 150 स्तोत्रां एका सातोळ्या मदें
तेणी करूंकूच जाय आसलें आमी पाद्री ही स्तोत्रां सकाळची दोनपारची सांजेची आनी रातची कोत्ता 150 ही स्तोत्रां जावंक जाय ही 150 स्तोत्रां ह्या नेणार मोटवाशांक कशें दितले तांचे कडेन तेर्स दिलो ताका सांगलें ह्यो 150 नमानमुरी म्हणटात तेन्ना तुमी स्तोत्रां म्हणटात आनी ते मिस्तेर म्हणटा आसतना आख्खे शुभ वर्तमानाचें जिवीत ते तुमी मनांत हाडटात ते पासत तेवूय शुभ वर्तमानाची पुरगुटणी मिस्योनारूच शुभ वर्तमान पुरगुटिनात आमी आमच्या हातांत तेर्साचें कोंत घेवन आमी हे मागणें शुभ वर्तमानाचें मागणें आमी म्हणटा आनी ओ आमचो बाबार्थ सगल्याक फांकारता आमची शामाय आमकां म्हणटाली आमी भुरगे आसतना राष्ट्राचें मौन बदलणें जावचे पासत आमी तेच करुया म्हणटाली ती म्हणजे राष्ट्रांत ते कम्युनिस्ट आनी इगोर्ज मातेचेर कोंत त्या काळार फातिमा सायबीन दिश्टी पडली तेन्ना तिणें मागलें तें आनी आमच्यो शामायो आमकां सांगताल्यो माग राष्ट्राचें आमी नको हांगा राष्ट्र म्हळ्यार कितें तें राष्ट्राचें कन्वर्शन जावपाक मौन बदलणें जावपाक आनी त्या मागण्या उद्देशी राष्ट्राचें कन्वर्शन जालें हेंच तें शुभ वर्तमान जें सगल्याक पावता साद्या ह्या तेर्साच्या मागण्या उद्देशी केन्ना आमी चिंतलां काय आमी शुभ वर्तमानाचें पुरगोटणार म्हूण आमी शुभ वर्तमान पुरगोडटात म्हूण आनी आंकवार मरी नो म्हणो जाला ते पासो हो बरो विशय तुमी घेतला तो शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसाराक पुरगोटूंक आंकवार मरी आमकां न म्हणो सगळीच वाटेन ती जावन आसा हो न म्हणो ते पासत जायते जाण म्हणटात आमी तें बिस्तें म्हणटा आमच्या मनांत कांय ना मनांत कितें घडोवंक जाय तें मिस्तेर आहात तें घडोवंक जाय जेन्ना हांव नमान मुरी म्हणटा तो मिस्तेर जो म्हज्या दोळ्या मुखार घातला सुरू कोत्ता सो नमान मुरी तो मिस्तेर हांव नियाळटा आनीक तें म्हणलें म्हणटूच हांव कितें कोत्ता जागो पवीत कोत्ता वेळ पवीत कोत्ता शुभ वर्तमान पुरगोट कोत्ता कित्याक ह्या म्हज्या मागण्या उद्देशी शुभ वर्तमानाची पुरगोटणी मुजरत जाता सगल्याक जाता आनी ते पासत आंकवार मरी पोदवेदार रुजाय सायबीन पोदवेदार जोईत हाडटा आमकां शुभ वर्तमान सगल्याक पुरगोटूंक जोईत हाडटा आमी आमच्या घरांनी कशें तें पुरगोडटलें हांव शुभ वर्तमान आमी पुरगोडटले हांव आमच्या बऱ्या देखी उद्देशी बऱ्या उतरा उद्देशी बऱ्या कोरण्या उद्देशी आमी पुरगोडटले हांव एक बरें उतर हांव तो दिता म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक म्हज्या मांयक म्हज्या पायक म्हज्या सासूपायक सासूमायक म्हजे सुनेक म्हजे नोंडेक आनी उनेक तेन्ना हांव शुभ वर्तमान पुरगोडटां तेन्ना हांव बरी खबर जेजूची तांकां दिता जेन्ना आमच्या गोंयांत इतलें वायट चलता इतलें उद्रुश्ट गोंयांत आयलां चळवळ जातात सगल्याक कित्याक आमची भाटां बेसां कबार जालीं आमचें गोंय कबार जालें आमचे दोंगर कापले आमच्यो नदी भरून हाडल्यो आमचीं शेतां भरून हाडलीं रूख कापून उडयले हें सगळें वातावरण बदल्लां हाचे वयर जोईत कोण दितलो हीच ती आंकवार मरी दितली ह्या मागण्या उद्देशी हें जोईत आमच्यान मेळोवन घेवं येता फौजेचेर तरी तिणें जोईत हाडलें हे देंवथार जो लागला आमच्या गोंयांत आनी सगळें पाड घालता हें वाटावंक तिकाच आमी उलो मारूंक जाय हें तेर्साचें मागणें पोत्तून पोत्तून आमी करूंकूच जाय आनी हें मागणें करून आमी हें जोईत मेळोवन घेवतले व्हडले व्हडले सांत आनी व्हडले व्हडले विदेचे मनीस मागणें करताले आमी पयल्या वाचपांत आयकलां जाणवाईच्या पुस्तकांतल्या सालमांव राजा म्हणटा म्हाका बरी भलायकी नाका पूण जाणवाय जाय म्हाका गिरेस्तकाय नाका म्हाका जाणवाय जाय ती आसली जाल्यार हांव श्रीमंत म्हाका सगलें आसतलें हे जाणवायेन जिवंक म्हाका आदार दी लुई पाश्चर जाणें पाश्चरायजेशन डिस्कवर केला फ्रांसाचो तो ताची खबर तुमचे मुखार घालूंक बरें दिसता तो फ्रांसाक पारिजाक ताका आपयलो एक लेक्चर दिवंक पाश्चरायजेशन आनीक तो वचूंक भायर सरलो जायतीं तरणाटीं आख्ख्या फ्रांसाची गाडयेंत बसून
पॅरिसाक वचूंक गेलीं आनी पॅरिसाक वता आसतना थंयचो तुमी एक पयलो एक दादलो आहा बसून आपलें तेर्साचें कोंत काडून तो रोजार कोत्ता. ही सगलीं तरणाटीं एकठांय जालीं आनी ताचीं फकाणां केलीं. आरे आतां जाणबाय आयल्या, विद्या आयल्या, तूं हेंच भायर मार, हें कितें कोत्ताय, हें उपकारू ना, हो आधुनीक संवसार जाला आनी हें तें तूं हातयार घेना हाय तें भायर उडय. तेचेर कांय ना आतां. सगलें आहा गिन्यानाचेर, सगलें आहा जाणबायेचेर. ही जाणबाय आमकां वयर वयर पावयता. तो बाळ आपलो तेर्स करीत गेलो आनी मागीर ह्या हॉलांत जेन्ना हें लॅक्चर सुरू जाता सगलीं तरणाटीं गेलीं. जो तेर्स कोत्तालो तो दादलो तुय लॅक्चर दिवंक उबो रावलो. लुई पॅस्चर तेर्साचें कोंत घेवन. आनी जायते जाणार म्हणटात, कॅथलीक सायंटिस्ट म्हणटात, देव नासलो जाल्यार हांव ही डिस्कवरी करूंक पावचो नासलो. म्हाका जेन्ना म्हजें गिन्यान थांबतालें आनी म्हजें गिन्यान फुडें वचूंक शक्यताय नासली, बंद सगलें जायना, डिस्कवरी करूंक जायना, that time I went on my knees to pray to God and he enlightened me. लुई पाश्चर तेर्साचें कोंत करून ताणें पॅश्चरायजेशन डिस्कवर केलें. आनी देखूनच ही जाणबाय हें जैत तीच आमकां दिता. आनी तिणें आमकां दिलोलें रोजराचें कोंत घेवन आमी कोत्ता तेन्ना कसलेंय वायट, कसलेय तरेचें वायट येवं, तुज्या घोराब्यांत येवं, तुज्या खासगी जिवितांत येवं, समाजांत येवं, तें मागणेक हातयार घे आनी कर. आनी पळय तुका जैत मेळटा वो ना. आनी ह्यो उद्देशी तूं शुभ वर्तमानाची परगोटणी कोताय. शुभ वर्तमान म्हळ्यार बरी खबर. आमच्या गोंयांत इतलें वायट आयलां, बरी खबर तरी आमी परगोडटल्यो. हेंच तें शुभ वर्तमानाचें हातयार घेवन आमी कोत्तल्यो. आनी हे बाबतींत तिका आमचो नमणो घेता. ही तुमची आस्कारी, ती तुमकां अदीक लागीं आसतली. आजून पासून तुमचे हिरवे हिरवे दोंगर आनी हिरवीं हिरवीं झाडां आनी हिरवीं हिरवीं शेतां हांगातान बरीं दिसतात. जिवाक लागून दादोसपण भोगता. हो तुमचो गांव, हिरवो हिरवो गांव, झाडां पेडांनी शेतां भाटांनी भरलेलो, तो तसोच दवरूंक तिका उलो मारात. तीच सांबाळटली. जे भाशेन ही तुमची इगोर्ज, ही बारायली इगोर्ज आनी हांगा कोण येनासलो, ती सांबाळल्या तिचीच वेणूक लागून. ह्या तुमच्या पादविकारान ताचें नांव विक्टोरिया, सरनेम विक्टरी. विक्टरी ताणें एकेरीत भाशेन तुमचे इगोर्जेक जोडून घेतल्या. ही बरी केल्या इगोर्ज तुमची जैताची सायबीण. जैत मेळून घेतला. खंयचे भाशेन ती आमकां जैत मेळून घेता तें आमी नको. आमी जागी आसूं, न्हिदलोलीं आसूं, सायबीण माय, रुजाई सायबीण माय आमकां जैत मेळून घे. ते पासून तिचो तेर्साचें कोंत आमी पाकटांत घालून वता, बोळसांत घालून वता, गोड्यांत घालता, हाताक बोटाक घालता, आमची मास्कोत कशी घालता, तिचें आसणें आमी मागता, तिची पदवी आमी मागता. आनी हेच भाशेन आमी शुभ वर्तमानाची परगोटणारां जाता. आमच्या गोंयांत तरी कोंत कोण पडयता जाल्यार हो क्रिस्तांव. हे भाशेन शुभ वर्तमानाची परगोटणी जाता. क्रिस्तांवांक आजून मान आहा. आनी हे भाशेन शुभ वर्तमान म्हणूनच न्हय, तें भायल्यान दाखोवन लेगून आमी शुभ वर्तमानाची परगोटणार जाता. तिका आमचो नमणो घेवया आनी तिका आमचो नमणो घेवन आमी फुडें तांच मारुया. शुभ वर्तमान जेणें आपल्या कुसव्यांत हाडलें तें शुभ वर्तमान आतां उतरांच्या रुपान परगोट जालां, तें उंड्याच्या रुपान हांगा येतलें. तेच त्या शुभ वर्तमानांतलो जेजू तो आमचे भितर येतलो. आपले माये सरशी आमकां ओत्तलो आनी मागण्यांतल्यान ही बरी खबर सगल्याक परगटूंक आमकां आदार दितलो. हेंच तेणें आमी त्याच जेजू कडल्यान, जो थोड्याच वेळांनी आल्तारार येतलो, ताचे कडल्यान मागून घेवया. आमी सगलीं उबी रावन आमचो बाबार्थ आज दोनयांचो दीस देखून आनी परबेचो दीस देखून सगलीं बराबर उच्चारुया.
सत मानतान देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरेतावन जल्मलो पौंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन मोगाळ बामडिदो आमची देसावां ह्या वेळार आंकवार मरेचे विनवणेन बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपले मुणयारपण चलयतना जेजू बऱ्या गोवल्या पोरी आपल्या आताकाल आसलेल्या पोरचेचो बरो परोमोस करूंक आनी आपल्या उतरां आनी कोरण्यांनी आख्खे रचणेक शुभ वर्तमान परगटूंक आनी जेजूची गोवाय कशी दिवंक बापा लागीं मागुया. Doyal Bapa, tuझ्या भुरग्याची मागणीया. Doyal Bapa, ही मागणीया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा करतना सगळे ल्हानविकायेन आनी खालतिकायेन आपले फुडारीपण चलोवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. Doyal Bapa, tuझ्या भुरग्याची मागणीया. Doyal Bapa, ही मागणीया. बावतिस्मान आमी देवाच्या कुटुंबाची वांगडी जातांव आनी जेजूची पवित्र सभा घडटांव. दर एका दिसा पवित्र सभेची शिकवण घेवन आमचे कुटुंब भावार्थान गोट करूंक आनी मारये पोरी जेजूक गोवायकी दितले आमचे कुटुंब कर म्हूण बापा लागीं मागुया. Doyal Bapa, tuझ्या भुरग्याची मागणीया. Doyal Bapa, ही मागणीया. आयज आमी रुजाई सायबिणीची परब समोरतना आमच्या फिरगोजेचेर आमचेर दर एका कुडकेच्या कुटुंबाचेर आमच्या वावर दोन्याचेर तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याचेर जे परदेसान वार करता तांचेर आनी आमचे रुजाई सायबिणीचो आशिर्वाद आनी बेसामां पाठोय म्हूण बापा लागीं मागुया. Doyal Bapa, tuझ्या भुरग्याची मागणीया. Doyal Bapa, ही मागणीया. बापा मोगळा तुझे दुवे आंकवार मरेच्या पुर्बे सुमयार आमची देसावान तुजे मुखार आमी उबारल्यात ती तूं स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक शुभ वर्तमानांचे धोरण दूत कर. शुभ वर्तमान आमी सगल्याक पुरगटूंक आख्खो मनीसकूड तुज्या फुड्यांत हाडूंक हे आमचे कडेन मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उंडो आनी सोरो आख्खे रचणेक शुभ वर्तमान परगटात. दर एका दिसा देवाच्या उतरांतल्यान आनी भावार्थान समोरमल्या संस्कारांनी आमी क्रिस्ताचो मोग चाखूंक
आनी अनुभवूंक पावता. होच अनुभवलोलो क्रिस्ताचो मोग आमकां जिवितान ताची देख घेवंक आनी तशेंच करूंक उस्कायता. आयज रुजाय सायबिणीची परब आमी समोरमताना ह्या उण्या सोऱ्या वांगडा आमचे फिरगोजेच्या दर एका कुटुंबाचे कोश्ट दूख आनी वावर ह्या दाणा वरवीं बापाक उबारुया. वेदीचेर दाना तयार जाताना गीत गावया. गिताचो अंक C16, पेज नंबर 35. C16. उबी रावया. भयणीनो आनी बाबांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सोरेस्वर मानून घेव. बापा, आंकवार मरेच्या हातांनी आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरेस्वराकाय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फाव आसतले निती अंकवारी मारेक आमी नमान करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकांटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पोरगोटा. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो हो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाकांटात. तांचे संगती आमचे ताळे मिळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता.
tuja neman sobre sota sobre rosna uzbor korta volyan kaita tuka dinvas nirontori sota ulas utsorgidonia tuka soiso. Tuja wojbowa, usorgidonia, tuka soiso. बापा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावात. भावार्थाचो गूट पोर गोठुया. जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबाक, सिमिया आमच्या आदारी बिस्वाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें बोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची
दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भगवंत धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भगवंत सुसेवास सान फ्रांसीस शावेर भगवंत हातून भगवंत मादर तेरेसा भगवंत पादर पियो मान्यवंत पाद आग्नेल मान्यवंत कार्लो आगुतीस भगवंत इनास लोयला भगवंत पेद्रो आनी पावलो भगवंत सेबास्त्यान भगवंत जॉ मारिव्यानी सान गोन्साल de Amarat आनी हेर भक्तां सांगाती सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या Amco dispodobina, ai sakradi, ami amce, zukolam boksita, tusiamci, akka bogo, katane. Olong diunaka, waidatli, amkaniwa, waidatli, amkaniwa. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवळ दया करून जिवितान सोवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे जिण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोरा कांतांतली वाटाय. Kitek raswodki, obyjani mojma, tuci sasnacia, स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. ह्या परबे सुमयार माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. Sara ce păcatul
amci kakutku, amci kakutku. Deva cieszynie, sengsara cepat toleh. Angkat syatini, angkat syatini. आंकवार मरीक जल्मलो तो जेजू देवाचो मेंढरो हो पळय आसा. ताच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुझे येवचे म्हाका फावना, पूण तुझे एकल्याच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसांत शेवतना गायन गावया. गायनाचो आन D10 पेज नंबर 52. D10. Eka sudah hamka vato, tuikusku ami salia, Jesu ciku ami sumi, Jesu posto ami sale, ikus vivo. Sobre causa Gesù anda apre logo peccativa angka Buddha privi loka causa soda. Sudias angkavato turikusku ami salia, Jesu ciku ami sukmi, Jesu posto ami sale. उभी राहूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रीतीच्या बापा, या पवित्र संस्कारान तुझ्या पुताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण संतोष भरीत काळजान आमी पोरगोट्टा. हे आमचे सोडवणीचे गुट हांगा भोगतीन समरमून आनी ते आंकवार मरेचे गुलाब माळयेन भोगतीन नियाळून ह्या संवसारान जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटू आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवान वांटो घेवंक पावू. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मातशी बसुया. पयली सुवातेर फाब्रिकाच्या नांवान, कॉन्फ्ररीच्या नांवान, PBC तोंडनाटी देव संदेशकारां, वेदी सेवक हांच्या नांवान सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत आनी आशिर्वादान भरलेली रुजाई सायबिणीची परब आमी आवडयता. रुजाई सायबिणीन तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, वावरा धंद्याचेर, भुरग्यां बाळांचेर आपलो उपट आशिर्वाद घालूं म्हूण आमची मागणी. आमचे दिनवास आयचे पोरबेचे मीस समोरमोंक आयिल्लो आमचो इश्ट आनी डॉक्टर फादर सुकोर मेंडीस तो रोमा शारांत शिकून आपली वैजकी पदवी घेवन आयला. तुमकां तपासचो ना तो. इज अ डॉक्टर बाय थियोलॉजन, डॉक्टर पवित्र सभेचो, आनी आपलें उचलें शिकप ताणें रोमा शारांत केलां. सगळे हुशारकायेन
देवाचें उतर ताणें परगटलां तें तुमी पळयलां. ताची हुशारकाय, तो म्हजो प्रोफेसर आसलो हांव जेन्ना शिंकतालो. ही इज अ मॉरल थियोलॉजन. मॉरल थियोलॉजी आमकां शिकयतालो राशोल सेमिनारीन. मागीर तो रोमांक गेलो, उंचलें शिकप केलें आनी आतां शेवलचे फिरगोजेन पादविकार कसो थंयसर जायतो बरो वावर करता. सगल्या आमच्या फिरगोजकाराच्या नांवान आमी फादर सुकूर मेंडिसाक आमच्या इश्टाक देव बरें करूं म्हणटा. रुजाय सायबिणीन तुजेर आनी तुज्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. सातोडीक कार्यावळ हे बरी फाल्यां 14 तारीख सोमार 7:30 वरांचे मीस गांवच्या सगल्या मेल्ल्यांक. 15 तारीख मंगळार 7:30 वरांचे मीस ओतम्यांग रोसा डिसोजा. 16 तारीख बुधवार 7:30 वरांचे मीस दुमिंग रॉड्रिगीस. 17 तारीख बेरेस्तार 8 वरांचेर तिसऱ्या वर्साचो मरणाचो समारंभ द डेथ एनिवर्सरी मास ऑफ मॅथ्यू नेग्रेडो. 17वेर 8 वरांचेर हें मीस जातलें. शुक्रार 18 तारीख 7 वरांचेर पवित्र संस्काराक बसोवण आनी 7:30 वरांचेर मीस बेडयला ओतम्यांक मारिया आगुस्ता रॉड्रिगीस आनी ओतम्यांक फेलिसियो डिसोजा. सोनवार 19 तारीख 7:30 वरां सकाळीं मीस बेडयला ओतम्यांक बेलमिरा रॉड्रिगीस आनी दानियल डिसोजा. ते सांजे आमचे फिरगोजेन पिलग्रीम क्रॉस तन्नाड्याच्या मानांक सगल्या फिरगोजांनी भोंवता. तो आमचे फिरगोजेन 19 तारखेर सांजच्या वेळार 5:30 वरांचेर पावतलो. हें मनान धरून, कित्याक शेजारचे फिरगोजेन दुसरे सकाळीं बांबोयचे फिरगोजेन वयता म्हणटच 7:30 तांकां मीस आसा आनी ते म्हणटात आपणाक मिसाक जाय. आनी शिड्डोनचे फिरगोजेन जावन येता म्हणटच तांकांय सांजे आनीक एक मीस आसा, थंयसर नोवेनां चलतात, ते नोवेनान धरूंक सोदतात. आनी हांवें चिंतलें BBC बरोबर हो खुरीस हाडून सोनवारा सांजे 6 वरांचेर संडे एंटिसिपेटेड मास हे फिरगोजेन करपाक. तो 20 तारखेर आयतारा दीस आयताराचे मीस हांगा आसचें ना. संडे एंटिसिपेटेड मास ऑब्लिगेटरी मास सोनवारा सांजे 6 वरांचेर आमचे फिरगोजेन जातलें. परबे दिसाक आज फिरगोजेक कसलें डोनेशन दिवंक सोदता जाल्यार आमचे वॉलंटियर्स भायर बसलेलीं आसा. तुमचें कसली फूल नापाकली आदार तुमी ह्या वावराक हे फिरगोजेक दिवं येता. आमचे दिनवास पयले सुवातेर सगल्या फिरगोजकारांक फाब्रिका कोंफराद जाणें सगळी मांडावळ केली ह्या नोवेनांनी आनी आयचे परबेक. आमचे दिनवास डॉरेटा डिसोजा जाणें आंजांग तयार केले, साल्वीक तयार केली, तांकां आमचे दिनवास. मेलेन फेर्नांदीस आनी ताचे सांगाती नोयनाच्या दिसांनी आनी परबेक तिनूय मिसांक आमकां गायन करूंक आदार दिलो देखून मिलेनांक आनी ताच्या सांगात्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमची तोन्नाटी जीं ह्या दिसांनी सदांच वावुरल्यान आनी जें कितें तुमी हांगासर भायर भितर सर भोंवतणी आनी फिरगोजेन पळयतात तें सगळें तोन्नाट्याच्या आदारान आमी केलां. आमच्या तोन्नाट्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बायलान ब्रास बँड आसा, ट्युटर आनी ताचे सांगाती वेन्ना थावन आयल्यात, तांकांय आमचे दिनवास. हे परबेक आमकां वाती भेटयल्यात सिसिलिया एंटनी बोतेलो आनी फॅमिली. कुटुंब बँड आमकां दिला हायडी फेर्नांदीस. फुलां परबेक आमकां दिल्यान एस्टन पेरेरा. सायबिणींक साडी दिल्या ऑझी आनी कॅसिडायस. बायलान डेकोरेशन आमकां भेटयलां शावेरो ग्रेटा रॉड्रिगीस. लायट कॅन्स आमकां दिल्या रोसेरियन क्लब कुर्का आनी सिरियल लायट्स आमकां दिल्या लॉरेन्स रॉड्रिगीस. 2 फोकस इगोचे फुडल्यान आमकां दिल्यात भेटयल्यात गौतम नायक. तुरीब आनी एक खांपीण दिल्या डिराकोस फेर्नांदीस. तांकां सगल्यांक आमच्या फिरगोजकारांच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी रुजाय सायबिणीन तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळाचेर, कुटुंबाचेर, वावरा धंद्याचेर आपलो उपट आशिर्वाद घालो म्हूण आमी मागता. आमच्या तोन्नाट्यांनी बायल्यान कॅन्टीन घातलेलें आसा फाटल्यान,
तुमी तें पेट्रनायज करचें म्हूण आमचें मागणी. आतां आमी पारंपारीक पुरसांव काडटले. पयले खुरीस आनी वाती घेवन उपरांत भुरगीं, बायलो, उपरांत दादले आनी उपरांत कोफरात आनी उपरांत आमी सायबिणीचें चारल घेवन भायर सोदतले. उबी रावया. उपकार करून बसात. पादविकारान तुमकां उबी राव म्हणली. पुर्बीच्या समयार सदांच पादविकार सगल्यांक दिन वाजता. केन्ना केन्ना हांव मुक्की यादनीक जालो जाल्यार हांव मागीर पादविकाराक दिन वाजता. 1 वर्स वा 2 वर्स फाटीं जाल्यार म्हाका उगड आसना. फादर जिजस गोवावेलचो ताणें म्हाका गूड मॉर्निंग मॅसेज धाडटा आसतना एक बरो इगोर्जेचो फोटो धाडलो. ते दुसूच ताका फोन केलो. अरे ही इगोर्ज खंयची? आमी केन्नाच पळोवंक ना. ती गोंयचीच आसूंक जाय ती. तो म्हणल्यार कुर्काची इगोर्ज. अरे इतली बरी केल्या? वय म्हणूंक लागलो. ती फादर बेंजामीन बोरी केल्या आनी सगळी नेटोयल्या. आनी ते दुसान म्हाका मागीर आवंडो जालो हांगा येवपाक. म्हाका मागीर 2 सुमाना फाटीं फादरान फोन मारलो आमचे मीस भेटूंक की हांव एकदम खुशाल जालो कित्याक हांव वाट सोदतालो. ते तुमच्या आदले इगोर्जेक पावलां. थंय सरमामी सांगल्यात. आनी ती म्हाका ती सारकी हेजी स्लॅबाची जावन ती सगळी पोवून थाली आनी सगळें कितें जाल्लें. पूण मागीर म्हाका सांगली इगोर्ज बंद आहा. पूण इगोर्ज हांव भुरगो आसतना सदांच पळयतालो. हे दोंगरार एकूच इगोर्ज ही दिश्टी पडटाली. पिलारचो दोंगर काडून ही इगोर्ज दिश्टी पडटाली. आनी इतली बरी केल्या, इतली बरी नेटोयल्या आनी ताचो रंग लेगून बरो दिसता. आनी ही ग्रेनायट घातल्या ती म्हाका दिसलें इटालियन इगोर्जेक असली ते कितें म्हणटात गोल्डन कितें म्हणटात आलास्का गोल्ड असलें आलास्का गोल्ड हांवें इटालियाचे इगोर्जेक पळयलां. बरें दिसतात. एक भाशेचेंच तें. आमचे मागीर पाद्री माबल घालतात. पूण ही ग्रेनायट जो हिवूय ब्लॅक एंड व्हायट आनी आलास्का गोल्ड एकदम बरी दिसता. ही आख्खी इगोर्जेक सोबिताय हाडटा. देखून हांव म्हणटालो ओकोल कशी शृंगार आयल्या भितरल्यान आनी भायल्यानूय बरें दिसता. मीस लोगून भेटूंक बरें दिसता. आनी ताणें आदले भाशेन जाता ते भाशेन ती कन्सर्व केल्या. तें गरजेचें. आमचे पाद्री आदल्यो वस्तू भायर मारतात आनी नव्यो नव्यो हाडटात. तुमच्या पादविकारान आदल्यो वस्तू बऱ्यो भाशेन सांबाळल्यात. कित्याक तो 8 जाणां आसतलो भुरगो. मल्टी फॅसेटेड पर्सनॅलिटी. म्हजो स्टुडंट आसतना हांव ताका पळयतालो. फुटबॉल बरो खेळटा, म्युजीक बरो, मागीर आर्टिस्ट बरो, एक्टर बरो, आनीक हे आर्ट एंड आर्किओलॉजी तेवूय ताच्या मनांत आहा. हें करूंक सोंपें न्हय. हें करूंक जाय ती अवघड, जाय ती सोंसणिकाय जाय. आनी ताणें ती सोंसणिकाय घेवन हो बरो वावर केला. हांव ताका परबीं दितां आनी ताका शाबासकी दितां ह्या वावरा पासत. आमचे पादविकार भोव थोडे आहात हे भाशेन आपणाकूच काबार करून फिरगोजकारां पासत जियेतले. आनी तो मनीस आमचो फादर बेंजामीन टाफ. तो बिस्तो न्हय. तो तोंडाक सांगपी सोत तें सोत. ताका मागीर तूं कितेंय म्हूण तो सोत आहा तें उलोवपी आनी सांगपी. पूण मोवाळूय तो इश्टागतीन जेवपाचो. जशी केस्तांव आमी करपी न्हय. केस्तांव केल्या लागून तो तुका बरे भाशेन पोत्तून इश्ट कसो घेवपी असले ताचे गूण हांवें सेमिनारीन पळयले. आनी ताचे गुणाचें प्रदर्शन हांगा जालें. ह्या सुवातेर जी सुवात इगोर्ज सांडलोली आनी शेंडोयल्ली. पूण इगोर्ज ताणें इतली बरी केल्या. आनी तुमी केन्ना म्हणचें न्हय. त्या तेंपार लोक म्हणटालो आमकां वयर वचूंक गांवगोड जाता. पूण तितली पिराचीतूय आहा. आंकवार मेरेन सांगलां पिराचीत करूंक. आनी आतां सगल्यां कडेन वाहनां आहात, मोटरां आहात, रोखडेंच पावोंक येता. आनी इगोर्जेन तुमकां सांगलां ते भाशेन रुजाय सायबीण जैत दिता. आनी रुजाय सायबीण तुमकां सगल्यांक जैत दितली. ते पासत तुमच्या पादविकाराक आनी ताच्या वांगडाक ताणें फाब्रिकाच्या मेंबरांचें नांव सांगलां, कॉन्फ्रारीचें नांव सांगलां आनी ताका आदार दितल्या सगल्यांचें नांव ताणें काडलां. तुमकां सोमेस्तांक परबीं बरेच पयशे पडले आसतले. ती सोंपेपणी जायना हो वावर. आनी ती काळजी ताणें घेतली. जायते फावटी फांड साडपाक एकदम अवघड जाता. कशे तोणें हाडल्यात आनी कशे
हे फांड रुजू करून ही गोर जितली सोबीत केल्या तो एकलोच जाणा आनी देव जाणा. सो हांव ताका परबीं दिता आसतना शाबासकी दिता आसतना तुमकांय शाबासकी दिता. पादवीकाराक कोडे तुमी कॉपरेट जालें जाल्यार बरो वावर जाता. पादवीकार जायत्या फिरगोजांनी वेता, तुमी तेच फिरगोजेंत आहात आनी जायते फावट प्रोग्रेस कित्याक जायना. जायते फावट फिरगोजकारां फ्रॉग्स इन अ वेल आपले बांयतूच आहात, खुशालकायेन जियेतात. बांय आनी म्हजो संवसार. हांव शिवोलेच्या लोकांक सांगता, आमी पाद्री वेगवेगळ्या फिरगोजांनी भोंवन आयल्यात, वेगवेगळें पयलां, भायरूय भोंवन आयल्यात, भायरूय पयलां, भायरूय काम केलां आनी फिरगोजेंत येयलो. पाद्रीकार कितें तरी सांगता, आमकां तें नाका, आमकां ती डिवेलॉपमेंट नाका, आमी आदीं कोत्ताल्यो तें जाय. तशें जाल्यार प्रगती जायना. प्रगती ज्या मापान भितर दवरल्यान जाता आत्म्यान, तीच प्रगती भायल्यान दिश्टी पडटा. भितर तरी प्रगती ना, भायल्यान ना. ते पासत भितरल्यान पयली प्रगती जावंक जाय, ती मागीर भायल्यान हे भशेन सोबीत सुंदर दिश्टी पडटा. सो हांव तुमकां परबीं दिता, तुमच्या पादवेकाराक तुमी बरो सहकार दिला. थोडे जावं आसतातूच ते मुद्दम आडमेळीं घालपाचे आहा, सगळे फिरगोजने आहात आनी तसले आसल्यार केन्नाय बरें आमकां आनीक शुभेच्छा दिवंक मेवता आनी आमची हुशारकायूय वाडटा. सो हें सगळें बरें काम केलां देखून हांव तुमकां सगल्यांक परबीं दिता. आज ह्या फेस्ता समयार ताणें पदवीकारान दिल्यान आनी हांवूय तुमकां परबीं दिता. म्हजो बर्थडे 7 तारखेर ऑक्टोबराचे आनी म्हाका नांव रुजार म्हूण आहा. सुकोर रुजार सायबिणीची 2 नांव आहात. हे आमची गांवची पातळूण सुकोर सायबीण आनी म्हज्या जल्माचो दीस 7 तारीख आनी देखूनच हांव खुशालकायेन हांगा आयलां. रुजाई सायबिणीची परब म्हजीच परब कशी आनी हांव खुशाल जाता. जे भाशेन हांवें सुरवातेक सांगलां हे फिरगोजेंत येवंक आनी केन्ना हांव अशें पासार जाता जाल्यार एक कॉल्त मारून वेतलो, कित्याक हांगासान बरें दिसता. आख्खें वातावरण हिरवें बरें दिसता आनी जिवाक दादोसपण. केन्ना हांव कुटुंब सेवा केंद्रांत काम करता आसतना म्हाका तरी पेज आयलो. हांव केन्नाय दोंगरार वेतालो, केन्नाय दर्याशी वेतालो, केन्नाय दोना पावल बसतालो. अशी हिरवें पयलें म्हणटूच मन बदलता आनी मनाक तोंडाक शांतताय येता. तसलो हो दोंगर शांतताय हाडटलो दोंगर. केन्नाय तरी हांव चिंता मागीर आतां पासार जाता आसतना केन्नाय वेळ मेवलो जाल्यार हांव हांगा येवंक पिलार दोंगरार जायते फावटी वेता. हांव थंय येता आसतना हांगा एक पासोय मागतलो आनी मागता आसतना तुमचे पासोत मागतलो आनी तुमी म्हजे पासोत मागचे. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडूकार. आमचे पासोत मागोबाय घेवन रुजारेची आंकवारी. Christace pasaulio आमकां फावो सांगच्या. प्रार्थुया. सुम्या जेजू बाय घेवन मारेचो आंकवार कुसवो दोयाळपणीन तुवें तुजें बिराड जावच्याक विंचून काडलोय. हेच मायेच्या
गोपान देंवचाराच्या सगळ्यां टाळण्या विरुद्ध आमकां सदांच राखण आनी आसरो मेळू. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. देवाचो आदार आसूं आमचे थंय.